नमस्कार. आम्ही सध्या आज हांगा माळवले पोस्तार म्हणटात थंय आसा आनी सकाळी हांगासर एक इन्सिडंट घडलो तो म्हटल्यार वाळपयच्यान माळवले गांवांत जी आतां ओव्हरहेड जी केबल आसा जे लायट दिला ते केबलाचो एक कडेन ओव्हरहीट जावन एक ब्लास्ट टायप जालो आनी उजो पेटलो म्हणून जवळ जवळ हांगासर ह्या रोडाचेर जवळ जवळ एक वर ट्राफिक हांगासर बंद केल्ली टोटल हांगासर. तो इन्सिडंट जालो असो की ही जो म्हाज्या फाटल्यान तुमी केबल पळयता जळलेले तो ओव्हरहेड लायन आसा आनी ओव्हरहेड ती चड गरम जाल्ल्या कारणान ती एका झाडाचो जो खांदो आसा त्या झाडाच्या खांद्याचेर लेण जाल्ली ती आनी तो हीट जावन 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 झाडाच्या जो खांदो आसा ताका उजो पेटलो आनी व्हडलो एक ब्लास्ट जालो असो म्हणून कोण तरी सांगता आनी उजो पेटल्या कारणान तो खांदो पडलो आनी जे केबल आसा ते जळपाक लागले आनी जवळ जवळ एक वर सुमार हांगासर टोटल ट्राफिक ब्लॉक जाली. त्याच्या उपरांत इलेक्ट्रीक डिपार्टमेंटाचे हांगासर मनीस असले तेंच्यांनी झाडां काडलीं आनी फायर ब्रिगेडीन हांगासर सगळो रोड सध्या क्लियर केला. पण जो मेरेन हे केबल परतून रिपेर करना तो मेरेन माळवले बांबर देरावडे हे जे फुडले साटऱ्या जे गांव आसा तांकां लायट आसची ना. आमकां 11:25 पोस्तार म्हणटा ते कॉल येयले की झाड मोडून पडलें लायनीचेर आनी रोडार रोड ब्लॉक म्हणून. हांगा येवन पळयता जाल्यार ते झाड केबल आसले ते जळोवन झाड जळ्ळें आनी म्हणून ते लायनीर पडून रोड ब्लॉक जाल्लो. आमी रोखडे 10 मिनटांनी हांगा पावोन ते आतां क्लियर केले. ट्राफीक ब्लॉक जाल्ली आनी ते झाड क्लियर केले आनी सगळें क्लियर आसा ट्राफीक. फक्त डॅमेज फक्त केबलच डॅमेज फक्त केबलच जाल्या. तरी स्टुडंटा खातीर करकशी गांव.